साळावले धरण पुराय दक्षिण गोंयाक उदक दिता. मात ह्या धरणा खातीर कुर्डी गांवच्या लोकांनी आपले मूळ घरदाराचेर उदक सोडले. पुनर्वसणुकेक तयार जाले. दर एप्रिल मे म्हयन्यात गांवचो लोक मूळ कुर्डी वचून देवळांत भजनाचो उत्सव करतात. आदल्यो यादी ताज्यो करतात. थंय सोमेश्वराचें देवूळ जें सगळ्यांत मोठें देवूळ आशिल्लें, जेजो आमी आतां प्रत्येक वर्साक मेच्या तिसरी संडेक आमी प्रत्येक वर्साक तेजो उत्सव करतात. आमी जेन्ना हो उत्सव केलो किंवा पॉप्युलॅरिटी वाडोवपाचो प्रयत्न केल्लो, तो मेन रिजन कितें आशिल्लें की आमी रिहॅबिलिटेट जे आमकां केल्यात वाडे बाल्किनी बी, तेंची समस्या लोकां मुखार येवन या आनी आमी कसो सॅक्रिफायस केला हो मेन हेतू आशिल्लो. की आमी सगळें सोडलां, आमचें गांव सोडलो तुमचे खातीर, सगळें सावथ गोवाक तेचे म्हळ्यार उदक मेळटा, हो मेन रिजन आशिल्लो. कुर्डी हो गांव एकदम सोबीत. धरणाच्या उदकांत कांय पडक्यो वास्तू अजूनय मूळ यादीत ताज्यो करपा सारक्यो. मूळ कुर्डीकारांक हो गांव अजूनय ओडटा, बरोबर टुरिस्टांकूय तितलोच आकर्शणाचो. मात थंय पातळटा तें टुरिजम सब स्टँडर्ड, उपद्रवी, सुराटे, बेबदे, सगळ्याक सोऱ्याच्या बाटल्यांचो खच आनी कोयर. आतां जर तुमी थंय कुड्डे वतात, भरपूर टुरिस्ट येतात, थावजंड्स दिसा 100-150 गाडी तुमकां थंय दिसतल्यो आतां मे म्हयन्यात जेन्ना. सो त्या रस्त्याचेर जेन्ना तुमी वतात तेन्ना तुमकां दिसतलें की दोनी वटच्यान प्लास्टीक, लिकर बॉटल्स, बियर बॉटल्स अश्योच उडयल्ल्यो आसतात. जेन्ना जेन्ना आमी हो फेस्टिवल करतात ते 2 दीस आमचे गांवचे भुरगे वचून ते सगळो कचरो एकठांय करून उडयतात. तो इतली घाण जाता की एकच रिक्वेस्ट आसता ट्युरिस्टांक की तुमकां इतली जागो दिला, ब्युटिफूल नॅचरल ब्युटी तुमकां दिल्या, ती जरा प्लीज मातशी मेंटेन करात. कुर्डीकारांक आपल्या गांवची ही दशा पळोव नज. ते केल्ली घाण नितळ करतात. थंय टुरिजमाक येतल्यांक सोमेश्वरान पावित्र राखपाची बरी बुद्द दिल्यार पुरो म्हूण मागप सोडून तांच्या हातांत आनी कांयच ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.